Tesalonikekarank Pauluchem Dusrem Potr. Ch.1 पावलू, सिल्वान आणि तिमोथ देवा आमच्या बापाच्या आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसालोनिकेकारांचे पवित्र सोबेक नोमान कोत्तात. देवा आमच्या बापाची आणि जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोम्याची दयाळाय आणि शांती तुमचे सवे आसूं. निमाणी जोडटी भावां भयणीनो, तुमचे खातीर सदां आमी देवाचो उपकार आठोवंक जाय आनी अशें आमी करूंक फावो कित्याक तुमचो भावाट एकदम वाडत गेला आनी एकामेका थंय तुमचो प्रितीमोग चडत वेता. तुमी सोंसतात त्या दुमाळ्या आनी कश्टां दोगडां मदें तुमी थीर रावल्यांत आनी तुमचो भावाट हालोंक ना. ह्या पासत देवाच्या पवित्र सभांनी उलोवन आमी तुमची व्हडवीक सांगता. ह्या सोगटांतल्यान देवाचो निर्णय नितिवंतपणाचो म्हूण दखल जातोलें. कित्याक म्हणल्यार देवाच्या राज्या पासत तुमी आतां कश्ट सोंसतात खरें, तर ह्याच कश्टां वरवीं तें राज भोगूंक देव तुमकां पुर्ती कोत्तलो. आनी जीं कोण तुमकां आतां दोगडायतात तांकां देव आपले निती प्रमाणें दोगडायतलो. आनी सोमी जेजू आपल्या बलिश्ट देवदूतां बरोबर सर्गार धांवन येता तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां आतां कश्ट भोगतल्यांक तशेंच आमकांय देव इलाज दितलो. कित्याक सोमी जेजू उज्याच्या आकट्या मदें देंवन येतलो आनी देवाक वळखून घेनात आनी आमच्या सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान मानून घेवंक कबूल नात तांकां तो शिक्षा लायतलो. सासणाच्या घडटानाचे खास्तीक तीं सांपडटलीं. सोम्याचें मुखामळ आनी ताचे पदवेची महिमा भोगूंक तांकां मेळचें ना. त्या दिसा आपल्या भक्तां मदें महिमा भोगूंक तो येतलो आनी ताका पळोवन ताचेर भावाट दवरला तांचे दोळे थटाकतले. हांचे मदें तुमीय आसतल्यात कित्याक आमी दिल्ली गोवायकी तुमी मानून घेतली. हेंच मनान धरून आमी सदांच तुमचे पासत मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं म्हूण आमच्या देवा लागीं आमी मागता. तुमचे सगळे बरे अत्रेक आपले पदवेन तो बोत्तेन बागावन आनी तुमच्या भावाटा प्रमाणें जिवंक तुमी कोत्तात ते प्रयत्न तो पूर्णतायेन सुफळ करूं. हे भाशेन आमच्या देवाचें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचें हें फुंक्याचें देणें तुमकां फावो जातलें. म्हणजे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवांक तुमचे सवे महिमा मेळटली आनी तशेंच तुमकांय ताचे सवे. देवाचें उतर